विश्व कोंकणी केंद्राचे स्टुडिओ दाखवून प्रसार जावचे पदमाधुरी कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्यांक स्वागत करता सर. आम्ही एक वृक्ष, एक रूख, एक सावट आणि रुखाचे ಒಟ್ಟು मेळचे एक वनस्पत म्हणटा आमी वेजिटेशन हेजे ग्रीनरी हाजे एक विचारू मनशाक भारी लागींचे आसा ते म्हळ्यार देवान सृश्टी करतना मनशाले दोळ्यांत पांचू बಣ್ಣाक चड सहन दिला, तांबडे बಣ್ಣाक उणी दिला म्हळ्यार सगळे प्रकृतींत केन्नाय पांचू वर्ण आसता म्हणून हे एक आमगेले शरिराक तसल एक शक्ती देवान आमगेले सृश्टीन दिल्लेले आसा. आतां वृक्ष म्हणली कुडले आमकां मस्त विंगड कडेन आमकां हे विचार येता. आतां आमगेले टॅक्निकल सायडा गेल्यार ट्री डिजायन म्हणटा आमी विंगड विंगड कडेन आसा. तांत म्हळ्यार एक मूल, एक स्टेम, इंग्लिशाचे स्टेम आमी खांड खोडो म्हणटाची कोंकणींत हे मूल आधार जावन आसता. हातूंत देखून एक ब्रँचींग म्हळ्यार विभाग जावचे आरंभ जाता आनी ताजे मिती आमकां रूख विस्तार जाता. हे आमी एक गाद आसा म्हळ्यार वृक्ष एक अभिवृद्धीचे संकेत, वाडपाचे संकेत म्हणून. वाडचेचे वृक्ष म्हळ्यार सुरवेक अंकरी एक बिये भितर देखून अंकरी फुटता आनी ते व्हड जावन ताका पान येता आनी ताजे नंतर ताका फांटो येता आनी विस्तार जावन रूख वाडता. हे आमगेले मध्यंत एक गादी आसा म्हळ्यार वाडपाचें लक्षण अंकरींत म्हणून. ಬೆಳೆಯುವ ಗುಣ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗುಣ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ म्हणून एक गाद आसा. हाजे अर्थ कसो म्हळ्यार आमी एक अंकरींतूची एक अभिवृद्धीक एक रुखाचे अभिवृद्धीक पळोवचें जाता म्हणून. तशी आमगेले चेडूं वाडता आसतना तांगेलें लक्षण पळोवन तांगेले आमी बिहेवियर म्हणटा इंग्लिशान ते पळोवन आमी तांगेले भविश्य तांणी कशी जातीत मुखारी अशी आमकां सांगूं जाता. तशी वृक्षा दाखून एक रुखा दाखून कितले एक आमगेले हांगा जिवनाक मनशाल जिवनाक कितले व्हड संदेश येता म्हळ्यार भारी आश्चर्याचे विशय. असले एक पद आनी ताजे विचार, ताजे मागशीतले विचार हे आमी पळयले पदमाधुरी कार्यक्रमांत. असले अनेक विचार आमी मुखारी चर्च करुया. ते दोळताय तुमकां सगळ्यांक नमस्कार.